विसवा उपरांत तुमकां येवकार. आयची पत्रकारिता बाजारू जाल्या, पूण हें चित्र बदलप शक्य आसा. तडजोडी करच्योच पडटात, मात खंय थांबप हें मनशाक कळपाक जाय. संवेदनशीलतेन काम केल्यार अजुनूय व्रतस्थ पत्रकारितेचे दीस परत येवपाक शकतात, अशें मत लोकमत दिसाळ्याचो नागपूर आवृत्तीचो संपादक सुरेश द्वादशी वरान उक्तायलें. राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसाच्या सुवाळ्यात तो उलयतालो. तडजोडी करतात, कराव्या लागतात. मी तडजोडी नाकारत नाही. तडजोडी करताना किती खाली झुकायचा एवढाच मुद्दा असतो. तर जन्मदत्त निष्ठांकडून मूल्यनिष्ठांकडे जाणे याचं नाव प्रबोधन आहे. हे नेता येणे हे वर्तमानपत्राचं काम आहे. हे सगळ्याच माध्यमांचं काम आहे. या कामात आपण जर आपल्या कॉन्शियसनुसार उतरलो या परीक्षेत तर आपण पास झालो. बक्षिसाची गरज नाही. आपलं मन सांगत असेल की आपण यात कमी पडलो तर आपल्या एवढे करंटही कोणी नाहीत. तसंही आपण मूल्यमापन करतच गेलं पाहिजे. असं मूल्यमापन जर आपण सगळे करू शकलो तर मी तुम्हाला सांगतो पुन्हा एकदा जुने दिवस येतील. बुधवारा पणजे कला अकादमीत राष्ट्रीय पत्रकारिता दीस मनयलो. ह्या निमतान वरिश्ठ पत्रकार अशोक नायक तुयेंकार, चंद्रकांत शेजवळ आनी गणपत रावळाचो मानेस्तांच्या हस्तुकी भोवमान केलो. ह्या वेळार माचयेवेल्या मानेस्तांची उलोवपां जाली. उपरांत लोकमत दिसाळ्याच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक सुदेश द्वादशी वारांचे बीज भाशण जालें. आयज कितलेय श्रम घेवन बरयले तरी ताका कांयच म्हत्व ना. आयची पत्रकारिता बाजारू जाल्या. हाका कारण म्हणल्यार आयची दिसाळी संपादकांची उरिल्ली ना जाल्यार ती मालकांची जाल्यात. अशा परिस्थितीतय कांय पत्रकार अजूनय बरी पत्रकारिता करतात अशें मत द्वादशी वारान उक्तायलें. आपण पेड न्यूजच्या काळातले पत्रकार आहोत की नाही जरा विचार करा. आपण आम्ही स्तंभ विकले, आम्ही कॉलम्स विकले, अनेक वर्तमानपत्रांनी तर अग्रलेख सुद्धा विकले, संपादकीय पानं विकली. आणि ती विकत असताना आपण कोणाला विकतो याची सुद्धा आमच्या लोकांनी दखल घेतली नाही. आणि आपली विश्वसनीयता समाजामध्ये वाढते की कमी होते हे संपादकांनाही समजतं, हे पत्रकारांनाही समजत असतं. आपली विश्वसनीयता कमी झाली हे समजल्यानंतरही जे दडपून लिहू शकतात त्यांचं मला नेहमी कौतुक वाटलं आहे. त्याला फार धारिष्ट लागतंय. पण आपली विश्वसनीयता वाढते या एवढं पारितोषिकही दुसरं कोणतं नाही. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आणि चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. जुवारी पुलाक कितेंय जाल्यार लोकांचे हाल जातले. ते खातीर लोकांनी राष्ट्रीय महामार्गाचेर टोल लागू करपाक विरोध करचो न्ही असो उलो भौशीक बांदकाम मंत्री चर्चिल आलेमांवान मारला. गोंया खातीर टोल सामको कमी करून घेतला अशें चर्चिल म्हणटा. पत्रादेवी ते पोळे या राष्ट्रीय हमरस्त्याक लागपी जमीन ताब्यात घेवपाक गोंय सरकारान न्हयकार दिल्ल्यान केंद्र सरकारान ह्या रस्त्याचें टेंडर रद्द केलां. ह्या रस्त्याचेर जुवारी मांडवी अशे 7 पूल बांदपाचे आसात. ह्या रस्त्या खातीर 3000 कोटी खर्च येवपाचो आसा. इतले पयशे गोंय आनी केंद्र सरकारा लागीं नाशिल्ल्यान खाजगी वाठारांत हें काम करचें पडटलें. त्या खातीर गोंयकारांनी टोलाक विरोध करचो न्हय अशी नमळायेची विनवणी भौशीक बांदकाम मंत्री चर्चिल आलेमांवान केल्या. To recover the money, there should be the toll always there. But which was the lowest toll we are trying to put it. So I need support of my people of Goa and also press people. If you are supported, if you are say yes, go ahead, then government will go ahead. Because the tennis is very important regarding the Zuari Bridge. Zuari Bridge is only given about 6 years guarantee. Suppose Zuari Bridge is happen something, then south people will stay south, north people will stay north. भारतात सगळ्याकूच टोल दिवचो पडटा. त्या खातीर गोंयांतूय तो लागू करचोच पडटलो अशें चर्चिल आलेमांव म्हणटा. विरोधी पक्षानूय आमकां तेंको दिवचो अशें तांणी मागलां. To implement a 3D, objection come from the House Committee which was demanded by the opposition. Parikar, they objected regarding the toll cannot put in our people, but it is not correct. If you are going to see any state
your people are traveling. Every state where they put a highway, the toll is there. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. मयेच्या प्रस्नावेल्यान काँग्रेस कार्यकर्त्यांची सध्या घुसमट जाल्या. मयेचो प्रस्न सरकार सोडयना म्हूण मयेकारांनी पयर काँग्रेसीच्या लोकसमृद्धी यात्रेचो निशेध केलो. मात मयेकारांचो प्रस्न सोडयल्यार काँग्रेसीनच असो दावो काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार करता. मयेच्या स्थलांतरीत मालमत्तेचो विशय बरोच गाजता. सरकार मयेकारांचो प्रस्न सोडयना म्हूण मयेकार सरकाराचेर सामके बेजार आसात. सोमारा काँग्रेसीच्या लोकसमृद्धी यात्रेचोय मयेकारांनी पयरा पुलार काळे बावटे दाखोवन निशेध केलो. ह्या यात्रेक एका वटेन येवकार दिवपाक काँग्रेसीचे कार्यकर्ते राविल्ले जाल्यार दुसरे वटेन निशेध करपी लोक. यात्रेचो निशेध करप्या वटेन रावचे काय येवकार दिवप्या वटेन हातूंतच बऱ्याच थळाव्या काँग्रेसवाल्यांची घुसमट जाली. स्वतःची मालकीचे जायना ती भावना आमच्या लक्षात आसा. पण आमचा प्रकारचा मुखार व्हरचो पडटलो आनी हांव अशें समजता आनी मानता की ह्या विशयान जर मुक्ती कोण दितली जर जाय जाल्यार फक्त काँग्रेस सरकार दितले आनी काँग्रेस पार्टीक दितले हांव लागू करता. मयेचो काँग्रेस फुडारी प्रवीण झांटये म्हणटा वेंचणूक लागीं पावल्या म्हूण आमदार अनंत शेट्टीक मयेच्या प्रस्नाची याद जाल्या. लास्ट 4.5 वर्सां हांगा बीजेपीचो MLA आसा श्री अनंत शेट. 4.5 वर्सां भितर केन्नाच ह्या प्रॉब्लेमाचेर मना पासून हांवें लोकांनी प्रश्न काडूना. आतां इलेक्शनाक 6 म्हयने उरल्यात. इलेक्शनाचो हो टायम घेवन ह्या प्रॉब्लेमाच्या फाटल्यान लागले. मयेकार एके वटेन काँग्रेसीचे यात्रेचो निशेध करतना कांय मयेकार अध्यात्ना मध्यात अशी भुमिका घेवन पळयत रावले. मये भूमिवचन नागरीक कृती समितीचो अध्यक्ष काशीनाथ मयेकार तांचेर तिडकलो. ही रॅली खरें म्हटल्यार जे हांगासर जितले उपस्थित आसले तेंच्यांनी सगळे खरें म्हटल्यार आमच्या बरोबर रावन हांगासर आज निशेध करपाक जाय आसलो. पण दुर्दैव आनी लज दिसता काय आमचेच मयेकार आमी हांगासर निशेध करता जाल्यार थंय रावन बग्याची भुमिका घेताले. उपरांत ही लोक समृद्धी यात्रा फार्मागुडयेर पावली. उपरांत थंयच्यान सुरू जाल्ली ही यात्रा फोंड्या क्रांती मैदानाचेर पावली. यात्रेक फोंड्या बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. काँग्रेसीचे सुमार 2,000 कार्यकर्ते आनी हेर लोक यात्रेत वांटेकार जाले. फोंड्या गृहमंत्री रवी नायक आनी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकाराच्या हस्तुकी 4 स्वातंत्र्य सैनिकांचो भोवमान केलो. तांची उलोवपांय जाली. मयेच्यान आमचो खबराकार उदय परब आनी फोंडेच्यान विवेक प्रभू. सरकारान कायम करचे म्हूण उपासाक बशिल्ल्या मलेरिया कामगारांक 8 दीस जाल्यात. मात सरकार अजून तांच्या मागणेचेर कांयच निर्णय घेना. सोमारा तांणी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार मोर्चो काडिल्लो तेन्ना तांकां 3 दिसां भितर नेमणूक पत्र दिवपाचें उतर दिल्लें. 3 दिसां उपरांत मुख्यमंत्री तांकां आतां भलतेंच सांगता. 9 नोव्हेंबरा सावन भलायकी खात्यांतले मलेरिया कामगार सरकारान नोकरेंत कायम करचे म्हूण भलायकी खात्या सामकार उपासाक बसल्यात. सरकार कांयच निर्णय घेना म्हूण ह्या कामगारांनी सोमारा मुख्यमंत्र्याच्या सरकारी बंगल्याचेर फामिलीक घेवन मोर्चो काडिल्लो. तेन्ना मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन तांकां 3 दिसां भितर अपॉयंटमेंट लेटरां दिवपाचें उतर दिल्लें. दुसऱ्या दिसा मंगळारा परत तांकां आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक मुख्यमंत्र्यान बंगल्यार आफोवन तांच्या प्रस्नाचेर बसका घेतली. मात तेन्ना तांकां मुख्यमंत्र्यान भलतेंच सांगलें. काल त्यांनी जो शब्द पयर दिल्लो आमकां तेंच्यांनी मोर्चा जावन तो काल त्यांनी बदललो. काल ते सांगता आमकां की तुमचे फायल पळय आहा मातसो थोडे टॅक्निकल प्रॉब्लेम तांत्रीक अडचण उरल्या आनी तेका लागून थोडे दीस वयतले म्हणून आमी तुमकां 26 तारखेक मुलाखती दवरता इंटरव्यू दवरता आनी तुमकां 1 तारखेक आमी ऑर्डर दिता. म्हणून आमी सांगपाचें की आमकां इंटरव्यू नाका आमकां जाय पळय ती डायरेक्ट जाय अपॉयंटमेंट लेटर आनी जो पर्यंत अपॉयंटमेंट लेटर आमकां आमच्या हातीन पडना तो पर्यंत आमी हांगा शेका बसल्या पळय ते कशें उरपाचो ना. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.